पेडण्यां सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल सत्तरी मेरेन, मडगांव साश्ट राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशां मेरेन गोंय गोंयकार गोंयकारपणाची पल्स पळोवया सिटी ग्रामांत. की 27% ओबीसीक फक्त 13.1% नोकरी दिल्ली आसा आनी एसटीक 12% फावता थंय 6.7% दिल्ली आसा आनी जनरल कॅटेगरीक जंय 59% फावता थंय 76.6% दिल्ली आसा. ही फिगर्स सरकाराची, म्हज्या बोल्सांतली न्हय. आतां तुमीच समजुपाचें की अन्याय कोणाचेर जाता. ह्या लोकांचेर जाणी गोंया खातीर आपलें रक्त सुकयलें, रक्ताचो घाम केलो, त्या लोकांचेर तुमी अन्याय करतात. मागीर गोंयकारांनी जगपाचें कशें आनी खंय जगपाचें? तुमी सामान्य गोंयकाराचेर अन्याय करपाचो सोडून दियात आनी जो तांचो बॅकलॉग आसा, ज्यो नोकऱ्यो तांकां फावता त्यो तेंच्या पत्रांत घालात. आमी तुमची भीक मागिनात. जे तांकां फावता ते अधिकार आमी मेळोवन घेतलेच आनी ते तुमकां दिवचेच पडटले. कारण आतां आमी तुमची फाट सोडपाचें ना. आनी जर बरे भाशेन समजून घेवन तुमी हे जे तांकां फावता ते दिले जायत जाल्यार खूब बरी गजाल. आमकांय खुशी जाता की हें सरकार बहुजना खातीर वावुरता म्हणपाचें एक संदेश तुमी आमकां दिवंक पावतले. आनी ना जर तुमकां हें जमलें ना जाल्यार तुमच्या आड रस्त्यार येवपाक आमी फाटीं रावचे नात. आनी ही धमकी न्हय, हें नाइलाजान आमकां करचें पडटलें. अमिजाद, अ फिल्म बाय अंकित नायक आनी प्रोड्यूस बाय सचिन वेर्लेकर. ही मूवी 7 डिसेंबर रिलीज जावपाक रेडी जाल्ली आसा. तेजे आयज ट्रेलर लॉन्च जातले. ह्या ट्रेलर लॉन्चाक मनोहर राजगांवकाराची उपस्थिती आसली. एका ल्हान गांवांतली 4 इश्टांची ही काणी. मरे फक्त शापोत आयकुपाची, करपाक काय जावपाना तुमच्यान. अबे कितें रे बडा बराक जाल मरे म्हज्या. हय मरे बामली मातशी. Would you like to donate blood, please? त्याक वाड्या एड्स जाले. एड्स लोकांचे रगत काडटा तशें दिवपाकूय येवपा जाय मनशाक. असू दी, सांग कशें सांगो. दादा मुखार तरी उलयता मरे. समज आमी क्रिस्तांव आशिल्ले जाल्यार मागीर क्रिस्तांवच कित्याक जाय तुका? तुवें मागे तांकां चड माथ्यार बसोवन दवरला. मेल्या ही फासकी कोणाला चलती जाण तूं? मास्तोर डिसूजा. जाता तितले पिवोय तांकां. लाचार जावंक जाय हे केकलो. आनी तागेलो भाव ऑलवीन डिसोजाक नागोवपाक 5-6 दिसां जल्माक येयल्लो ना. हांव सांगता तितलेंच कोर. मुखार कितें करपाचें? सांग तुज्या बापायक दीस भरले म्हणून ताचें सांग. अमिजाद ह्या पिक्चराचो ट्रेलर आज लॉन्च जाता आनी हांव तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता की हो ट्रेलर आनी हें पिक्चरूय
बरें आसतलें हेजे बद्दल डावट ना आनी बेगीनच्यान बेगीन हेजो मुहूर्त लागचो आनी हो पिक्चर बेगीन रिलीज जावचो अशें देवा कडेन मागता. स्टोरी एक 4 इश्टांची म्हणजे इश्टागत आनी इश्टागत म्हणल्यार आमिजात म्हणल्यार फ्रेंडशीप. सो जसो तुम्ही ट्रेलर पळयलो आसतलो 4 फ्रेंडांची ही स्टोरी. तितून भितर आमी ट्राय केला आमच्या सायडीन जितले बरे भशेन टॅक्निकली हो फिल्म करपाचो आमी फुल्ली ट्राय केला. 2 टाकयो आसा बरी पोन्नी आसा यूज जायनाशिल्ली. एक 300 आनी एक 50 क्युबिक मिटराची ती उदकाची टाकी. आतां हांगा ती पोन्नी जाल्ल्यान इट इज बिकम व्हेरी वीक आनी ती सायडींतले सगळ्या घरांचेर पडूंक शकता. पूण आयज पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो हांच्यांनी हांगा येवन हें डॅमोलिशन करपाचें थारायलां आनी ताज्या जाग्यार तांणी सांगलां की आपूण 650 क्युबिक मिटराची व्हडली ओवरहेड टाकी बांदतलो आनी दीस वील सॉल्व दी वॉटर प्रॉब्लेम इन दी एरिया. आनी ती नवीन बांदता तेन्ना आतां सद्या जी अंडरग्रावंड टँक आसा ती आमी सद्या रिपेर करता आनी ती आमी अशे बरे स्थितीन हाडटा. म्हणजे वॉटर उदक स्टोर जावपाक जाय कित्याक उदकाचे सोय सगळ्या लोकां खातीर सारकी वेवस्थीत आसची म्हूण आमी ही फुडली ओवरहेड टँक बांदतले. पूण सद्या ही रिपेर केले म्हणटच ही आनी बरे भशेन आमकां यूज करपाक मेळटले. सो उदकाचे प्रॉब्लेम हांगासर आसपाना. हाल्लीच हांगा स्वेज कामूय आमी स्टार्ट केल्लें आसा ते दुसरे बाजू स्टार्ट जाल्लें आसा. म्हणजे आमकां हांगा नितळसाण दवरपाक जाय. जी घाण जातली ती घाणूय जावपाना. सेम टायम घरां लिगलायज करपाचें तेंय काम इन फास्ट ट्रॅक जाल्लें आसा. गोमंत हिंदू प्रतिश्ठान आनी गोव्याचे बाकीचे जे हिंदू संस्थान आसा तेंच्यांनी आयज सुप्रीम कोर्टान जो सबरी मालाचेर ऑर्डर काडलेली तेजेर तेंच्यांनी आयज आपलो निशेध व्यक्त केलो. तशेंच तेंच्यांनी जे 2 बायलां आसली जेंच्यांनी ते देवळान वयपा खातीर एक हिंदू बायल आनी एक जे क्रिश्चन बायल ते देवळान वयपा खातीर तेंच्यांनी जे प्रकार केले तेजेर तेंच्यांनी निशेध व्यक्त केला. तेंच्यांनी ह्या फूल इशूचेर 13 नोव्हेंबराक पणजेन एक प्रोटेस्ट ऑर्गनायज केल्लो आसा जो 4 सुमार सुरू जातलो. केरळचे सरकार जें आसा तांणी ज्या प्रकारचे स्टेप्स म्हणजे जवळ जवळ 3000 डिवोटिसांक अत्यंत पाशवी रितीन तांची मारहाण करून लाठीचार्ज करून तांकां अटक करपाचो जो प्रयत्न जो केलो त्या प्रकाराचो आमी निशेध करता. आनी सरकारूय तातूंत वांटेकरू आसा. हो प्रकार जो आसा तो सिद्ध जालो जेन्ना आमच्या भाविकांचेर जबरदस्त लाठीचार्ज जालो. एक यंग हाजो ह्या मूळ प्रकाराची सुरवात जी आसा ती यंग असोसिएशन ऑफ लॉयर अशा प्रकारची कम्युनिस्ट विचारसरणीची पार्श्वभूमी आशिल्ले 4-5 लोक एकठांय आयले. ताजो कोण तरी मुस्लीम प्रेजिडंट ताणें पेटिशन हें सुप्रीम कोर्टान केलें आनी ताज्या वयल्यान हो सगळो दुर्दैवी निर्णय जो आसा माननीय सर्वोच्च न्यायालयान तो दिलो. ताजें रिव्यू पेटिशन जें आसा परत एक 20च्या वयर हिंदू संघटना एकत्र आयल्यो आनी तांच्यांनी रिव्यू पेटिशन आतां दायर केलां. ताजे पयली सुनवाई जी आसा ती 13 नोव्हेंबराक जातली. 13 नोव्हेंबराक येता ते म्हणजे दिवाळीचे दीस आशिल्ल्या मुळे 13 नोव्हेंबराक ज्यो हांगा सगळ्यो हिंदू संघटना ज्यो जमल्या तांच्या वतीन एक दिसाचें निशेधार्ह धरणा कार्यक्रम पणजी आझाद मैदानाचेर असो जातलो. तातूंतल्यान केंद्र सरकाराक एक निवेदन केलें वतलें आनी ह्या प्रकारांचो निशेध आनी हिंदू संस्कृतीचेर टाच हाडपाचो हो हें आसा अशा प्रकारचो आशय ह्या धरण्या कार्यक्रमा फाटलो आसा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.